वडाची पुनव पावसाळो सुरू जातकर येवपी पयलो असो सण। वडाच्या पुनवे निमतान सवाशीण बायलो वडाची पूजा करून घरकाराच्या दीर्घ आयुष्या खातीर प्रार्थना करतात। वडाची पुनव म्हळ्यार सैमाची पूजा जावन आसा। मंगळारा गोंयभर वडाची पुनव मनयली। बायलांनी नटून थटून वडाची पूजा केली। RDX ब्युरो रिपोर्ट। श्री राष्ट्रवादी जय संतोषी माता संस्थान गेली कितलीशीच वर्सां हांगासर महिला वटपौर्णिमा साजरी करपाक येता। विविध भागासून न्यू वाड्यासून म्हूण वाड्या म्हूण चिखले वाठारांसून म्हूण हांगासर लोक विविध आमचे भटजी आसता विधी कितें आहा ती करता आनी मागीर लोक हांगा वटपौर्णिमा साजरी करता। हांव सगळ्यांक वटपौर्णिमेच्या सगळ्यांक लोकांक हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा आनी अशीच वटपौर्णिमा आमच्या सगळ्या लोकांनी देवस्थानान येवन हांगा देवस्थानाक बी हातभार लावचो। वटपौर्णिमा ही वर्साच्या वर्सा साजरी करता आमी आनी ती आमच्या घोवाचें आयुश्य वाडपाच्या खातीर करता। वट सावित्री सावित्रीन केल्लेली आनी ती यमा कडल्यान तेणी आपल्या घोवाक परत हाडलो आनी ही वर्साच्या वर्सा आमी साजरी करता। महाराष्ट्रान गोंयान सगळ्यान इंडियन ही साजरी करता तशी ही आमी हांगासर साजरी करता। वटपौर्णिमा ही पयलींसान चालू आसा। सती सावित्रीन आपल्या घोवाक यमा कडसून मागून हाडलेलो तेन्नासान ही प्रथा चालू जाल्ली आसा आनी व्हडा हितून ही साजरो जाता। सगळ्या गोंयभर महाराष्ट्रात सगळे कडेन ही प्रथा चालू आसा आनी व्हडा हितून ही बायलां आपल्या घोवाच्या आयुश्याक लागून ही वटपौर्णिमा करतात। वटपौर्णिमा हे सौभाग्याचं प्रतीक आहे। स्त्रियांसाठी ते सौभाग्य आहे। नवऱ्याचे रक्षण करण्यासाठी जे काय 7 प्रदक्षिणा म्हणजे 7 जन्माचा जो काय संसार आहे त्या संसारामध्ये यश येण्यासाठी आणि दीर्घायुष्य नवऱ्याला लाभण्यासाठी आणि तसेच सुवासिनीला सौभाग्य लागण्यासाठी जो काय यमदेवाच्या भीतीपासून जे काही कुठल्या प्रकारची भीती राहत नाही त्यामुळे वटपूजन हे महिलांनी अवश्य करावे अशी सर्व धर्मशास्त्रामध्ये सूचित केलेलं आहे। तरी सर्वांनी वटसावित्रीचं मनापासून मनोभावे श्रद्धेनं हे अनुष्ठान करावं, हे व्रत करावं, एक दिवस उपास करावा, हे सर्व कार्य केल्यास सिद्धी प्राप्त होते।